भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज महत्वाचे विशय आयले. दोन महत्वाची बिलां आयली जांचो गोंयच्या राजकारणाचेर गोंयच्या समाजकारणाचेर दुर्गामी परिणाम जावपाक शकता. कितें हे विशय, कितें ही बिलां, हाजेर आमी आज भासाभास करतले. लौकीक बाब शिलकार आसा म्हजे बरोबर, जॉयल बाब अफांचो आसात, पांडुरंग बाब गांवकर आसात. लौकीक हांव सुरवात करता. पयलो विशय जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटी, हाजे वेल्यान आयचो क्वेश्चन आवराचो दबदबो सुरू जालो. आणि बाय द टायम दनपार जाली लोकसभे भितर सामकें कर्मधर्म संयोगान म्हणटा पळय आमी, तशें हें विधेयक पासय जालें. कितें घडलें नेमकें, कितें चर्चा जाली आनी ओपोजिशनाचो जो एक प्लान आशिल्लो की सरकाराक ह्या विशयाचेर बॅकफुटार व्हरपाचो, तो सक्सेसफूल जालो काय कितें? प्रमोद, आयज एक्चुअली दीस पळोवपाक गेलो जाल्यार तसो एस टी समाजा खातीर इम्पॉर्टंट, कारण तेंच्या विशयांचेर आयज गोवा ते दिल्ली पर्यंत सगळे त्यांचेच विशय चल्ल्या. सकाळी पयलो क्वेश्चन आवराक विरेश बोरकराचो प्रश्न आसलो लॉंग टर्म प्लॅन ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे. तितून तिणें खुबशे मुद्द्यांक हात लायले आनी बाकीचे आमदार तेजेर उलयले. मुख्यमंत्र्यान रिप्लायूय दिलो. तितून रिजर्वेशनाचो मुद्दो येयलो आनी मुख्यमंत्र्यान ते सब क्वेश्चनान येयलो. तो मुख्यमंत्र्यान थंय सांगलें सुद्दां की ब्लेम केले काँग्रेसीक, तुमी बोळा घालता म्हणटा बील इंट्रोड्यूस जाल्ले पास जावपाचें उरता म्हणटा मातसो तेन्ना बोळाू जाल्लो. आनी मागीर वयर आमी सांगलां ते बेगीन करपा खातीर, वयर आमी रिक्वेस्ट केल्या म्हणून अशें सांगलें. तो पर्यंत बील थंय लोकसभेन पास जावन आसलें. तेजे उपरांत रोखडेच क्वेश्चनावर सोंपले उपरांत कॉलिंग अटेंशन आसलें गोविंद गावडेचें की तेंची उटा संस्था आनी गोमंतक गौड समाज संस्था जी आहा तेजेर एडमिनिस्ट्रेटर एके खंयचे तरी संस्थेचेर घातला. तो विशय काडपी कॉलिंग अटेंशन आसलें. तेजेरूय पयलीं गोविंद उलयले, बाकीचे 2-3 आमदार उलयले. मुख्यमंत्र्यान ताका रिप्लायूय दिलो. मुख्यमंत्र्यान सगळें सांगले उपरांत ती कशी ते हेजेर एक्शन इनिशिएट केल्या तेजो फूल प्रोसिजर सांगलो. कोणी कंप्लेन केल्ल्यो, कित्या खातीर केल्यो, सगळें सांगले उपरांत मागीर सांगलां ही गजाल हावजान हाडून डिस्कस करपाची न्हू, हावजान न्याय सोदपाची न्हू म्हणून सांगलें. आनी ती कायद्याची गजाल आहा, ती कायद्यान तुमी त्या संस्थांनी फायट करची. सो आनी मागीर ते सगळे जाले उपरांत दिल्लीच्यान न्यूज येयली की जे एस टी रिजर्वेशन बिला गोंयच्या एसेंब्ली खातीर ते लोकसभेत पास जाला म्हणून. थंयच्यान मागीर कांय गोंयचे एस टी लिडर मुख्यमंत्र्याक व्हरून तेंच्यांनी एसेंब्लीन कॉंग्रेच्युलेटू केलो. म्हणजे एकेच दिसा हे सगळे एस टी समाजा रिलेटेड घडामोडी घडल्यो. जयबाब, वन बाय वन या. हांव सुरवात करता पॉलिटिकल रिजर्वेशन. आज लोकसभे भितर हें विधेयक पास जालां, पण ओपोजिशन MLAs जे आसात ते ह्याच विशयाचे सरकाराक बॅकफुटार व्हरपाक पळयताले. जाले ते सक्सेसफूल, कारण बाय द टायम हें आमगे टेस्ट मॅची उपरांत जालें. सेशन 1 तूं दुसरी टिमीक बॅकफुटार व्हरपाक पळयता, सेशन 2 सडनली दुसरी टिमी कडेन असो एक आर्ग्युमेंट मेळटा की सकाळचो जो मुद्दो आसा ताजेर ते ओपोजिशनाक बॅकफुटार व्हरतात. हाऊ डू यू सी इट? उटाच्या इशूच्या मागीर ह्या विशयाचेर तुमकां कितें दिसता? सी पार्लमेंटान येवंक नाशिल्लें रिजर्वेशन बील, सो तेजे खातीर एक दे वर आर्ग्युईंग अगेन एंड अगेन, पुशिंग द गव्हर्मेंट ऑन द बॅक फूट, सेइंग दॅट it has been a deliberate attempt to deny reservation to the tribals. On the contrary, CM was actually forcing them on the back foot, saying that it is because of the opposition that it is being known party, which was again not the case, because there was an issue of Bihar which was being debated and pandemonium was in parliament because of that issue, and in between that the Goa ST reservation bill got completely shadowed. So Tindun Bidar, the news came that now it is passed in the Lok Sabha. Tindun Bidar Soglo Poilo, first half of the day, whatever was being debated, that all these allegations went completely flat because redundancy, of all that what was spoken. But having said that, Pramod, there are a lot of other issues which were raised. The government was questioned, the tribal minister, that is CM himself, was questioned categorically on so many other tribal issues. तितून भितर
एक रिझर्वेशनाचोच विषय आसूंक ना, देर वर सो मेनी अदर ट्रायबल सबप्लेनाचो इश्यू आयलो, सबप्लेनाचो बजेट कितले allocation जाला ताचो इश्यू आयलो, ट्रायबल भवनाचो आयलो आनी ट्रायबल भवनाचो आयलो. खूब इवन द मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ऑफ दिस थिंग ट्रायबल्स खुबशे विशय आयले. तितून भितर सॅटिस्फॅक्टरी सो आन्सर मेळोंक ना. पूण having said that, one cannot say that the government has not done anything for the tribals. They have done a lot for the tribals, and the CM also has said that you compare what we have done for the tribals vis-a-vis what the previous governments have done, and actually he has a point there. So we cannot completely rule out saying that the BJP government is completely against the tribals or unfair to the tribals. I think that will be a completely one-sided argument. So, but there are cases on both sides of the fence. So we have to look at it completely objectively, and that is where we stand. पांडुरंग बाब, हो जो पयलो इश्यू आसा त्या इश्यूचेर तुमकां दिसता की सेकंड सेशना भितर जेन्ना सेकंड सेशन स्टार्ट जालें विधानसभेचें तेन्ना लोकसभेक ही गजाल पास जाल्ल्यान सरकाराक भरपूर एक मोठो बूस्ट मेळ्ळो. मागीर जेन्ना ते उटाचे सारकें कॉन्ट्रोवर्शियल कॉलिंग अटेन्शन चालू आशिल्लें तेन्ना मुख्यमंत्र्याक बूस्ट मेळ्ळो उबो रावन हे स्टेटमेंट करपा खातीर. हाव आर यू लुकिंग एट दीस डेव्हलपमेंट सिन्स मॉर्निंग? हय, कारण आयज सगळ्यांनीच विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या वेळार आनी मागीर एसटीच्या विशया वयल्यान मुख्यमंत्र्याक आनी म्हणजे बरोच खात्रीत धरलो, कारण ते खातें ताच्याच कडेन आसा. आनी इतक्या मेरेन पावले की रिजर्वेशनाचो विशय जेन्ना आयलो आरक्षणाचो तेन्ना युरीन म्हटलें सुद्दां की तुमी ते कित्याक लोकसभेन पास करिना. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की तुमचे काँग्रेसवाले तुमी बोवाळ घालता म्हणून ते पास जायना. तेन्ना युरीन म्हटलें की आमी तेंच्यांनी जर कितलो बोवाळ घातलो तर तुमी बोवाळ पास करपाक तुमकां संवय आहा, कित्याक करूं ना तुमी. योगायोगान आजूच त्याच वेळार लोकसभेन बिहाराच्या विशया वयल्यान बोवाळ सुरू आशिल्लो, पूण हे विधेयक तेंच्यांनी आयज थंय मंजूर केलें. सो तातूंतल्यान एक विंडो ओपन जालो की एसटी समाजा खातीर गोंयांतले किमान 4 मतदारसंघ तरी आरक्षण तांकां मेळपाची एक शक्यता हेतूंतल्यान तयार जाल्या. आता हे आरक्षण प्रमोद केन्ना मेळटलें? 2027 मेळटलें का 2032 म्हणजे 32 मेळटलें ते फुडें कळटलें. कारण हे आरक्षण मेळ्ळ्या उपरांत एक ताका प्रोसिजर जो आसा, जो इलेक्शन कमिशनाक करचो पडटा, डिलिमिटेशन कमिशन करून सगळ्या मतदारसंघाची फेररचना करची पडटली. तशें जर करिना जाल्यार 2011चो हे वापरून तपशील वापरून जो सेन्सस जाल्लो तो सेन्सस आंकडे वापरून जशें जम्मू काश्मीरान तांच्यांनी केलें, म्हणजे जम्मू काश्मीरान म्हाका दिसता की 2020 फेररचना आयोग फॉर्म केलो आणि 2022 रिपोर्ट आयलो, 2024 इलेक्शन जालें आणि एसटीक थंय 9 जागे मेळ्ळे, एससीक 6 कितले तरी जागे मेळ्ळे. सो अशे पद्दतीन गोंयान जर केलें न्ही की आतां हे बील मंजूर जालें म्हळ्यार राज्यसभेन समाज येयले, कायदो जालो तयार, तसो हे जालें की तेज्या उपरांत इलेक्शन कमिशनान जर प्रोसिजर सुरू केला, आपली सगळी प्रक्रिया जर सुरू केली जाल्यार म्हाका दिसता की एसटी खातीर एक 27 बरी बातमी आसूं येता. आणि 2027 सुद्धा इज प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना. आता फक्त इतलेंच की 2011तले आंकडे वापरून जर बेगीन काम जर केलें जाल्यार 2027 पॉसिबल जावं शकता. लौकिक बाब, दुसरो इश्यू आज आमी खूब दिसांनी सारको गोविंद बाब गावडे यांची पोटतिडकीन स्पीच आयकली उटाच्या विशयाचेर. तांणी तर जाहीर आरोप केलो आपल्याच सरकाराचेर की तुमी समाजा भितर फूट पाडपाचो प्रयत्न करतात, तुमी मुद्दम मुस्कटदाबी करपा खातीर तुगेलो उटाचेर तुगेलो हें केला, एडमिनिस्ट्रेटर लादला बिदला, हे सगळे भाशणां तांणी केली, पोटतिडकीन उलयले. रिप्लाय सीएमान कितें केलो ताचेर या आमी. ही जी पोटतिडक आशिल्ली खूब दिसांनी दिसली गोविंद बाब गावडेची. बरोबर, कारण तो ड्रॉप केल्या उपरांत तेजी सभा जाल्ली. तेजे उपरांत हरशीं म्हणून हावजान ते वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर डिमांडाचेर बी उलयतना तेच पोटतिडकीन उलयता. पण हो आयचो जो विशय आसलो तो तेका लागपी तेणी कॉलिंग अटेन्शन घातलेलें. मागीर तेजे उपरांत डिमांडाचेर आयज तेंचें भाशण जालां तेन्ना त्या विशयांचेर ते तितलेच पोटतिडकीन आयज तेजे हरशीं ते जे स्वता पोर्टफोलियो सांबाळटाले तेच डिमांडाचेर आसा. सो ताका स्वताच्याच पोर्टफोलियोचेर उलोवपाक मेळ्ळें. आनी उटाचेर उलयता आसतना तेणी जशें मुख्यमंत्र्यान सगळो जो प्रोसिजर जाला, जश्यो कंप्लेन येयले हे दाखयले, तशेंच तेणी आपले वटेच्यान गजाली सांगल्यो. ह्यो गजाली 3 वर्सां सून चल्ल्या. आनी तेणी सांगलें टायमींग पळय आपल्याक
18 जुनाक ड्रॉप करता, 27 जुनाक ही एक्शन जाता, सो हे खंय तरी लिंक्ड आहा काय की नाही अशे डावट रेज केले. आनी आमच्या समाजा खातीर BJP सत्यरा ह्यो सगल्यो गजाली तेणी ST समाजाचो फायदो कसो BJPन घेतला हेवूय तेणी पॉयंट आवट केले. तितून बाकीचे आमदार उलयतना मदीं एका आमदारान म्हटलें की जर हेंचो 3 वर्सां सारको तेंच्यांनी प्रोसिजर करूं ना हे संस्थांनी जाल्यार ते संस्थाच्या प्रोग्रामात तुमचेच सरकार म्हणजे सरकारांतले मंत्री आमदार कशे पावताले ती जर इलिगली काम करता अशें विजयान पॉयंट आवट केल्ले. अशे बाकीचे आमदार त्या हितून सपोर्टान उलयल्ले. मुख्यमंत्र्यान रिप्लाय दिता आसतना तितलेच तिडकीन दिला आनी दिता आसतना सगळे कशें कितें जालें कोणी कंप्लेनी केल्या म्हणजे तेच समाजातले लोक आमी फूट पडपाक सोदना तुमचेच हो कंप्लेनी तांचो तुगेलो करता आर्ग्युमेंट आशिल्लो. आनी म्हटले कायद्याची गजाल म्हटले तेणी हय. आनी ही हांगसर एसेंब्लीन हाडून सोडोवपाची न्हय, एसेंब्लीन हाडपाची गजाल आनी एसेंब्लींतल्यान सोल्युशन सोदपाची न्हय, कायद्याची गजाल भायर कायद्यानूच तेंच्यांनी हँडल करपाक जाय इतलें सांगून मुख्यमंत्र्यान ते क्लोज केले. तेजे उपरांत आनी डिस्कशन अशी क्रॉस टॉक बी जावपाक ते जावंक पावलें. गोविंद बाब उठलेलो आनी तेणी मदीं हात वयर केल्लो पण सभापती डायरेक्ट डिमांडाचेर गेले, डिमांड घेवपाक गेले, डिमांडाचेर डिस्कशन स्टार्ट करपाक. सो ते थंय उरले. जोयल बाब ही गोविंद बाब गावडेची स्पीच आणि मुख्यमंत्र्यांचो तितलोच एग्रेसिव्ह रिप्लाय, हाव आर यू इव्हॅल्युएटिंग बोथ? आणि मदीं तुगे ओपोजिशनान फंडय मारले, 2-3 ओपोजिशनांनी सामके पॉवरफुल फंड मारले ह्या विशयाचेर, मेळ्ळे ते कित्याक सोडया का म्हणून. हय Pramod, as we have said earlier, Govind Gowde is a powerful speaker, a powerful orator. Every time he speaks, he puts his heart and soul into what he is talking. And we have to give it to him because he speaks very spontaneously, straight from his heart. So a few points which is raised made sense. Like I'll tell you, maybe he is linking this entire issue to his ouster. Maybe we cannot comment on that. Maybe not. But a few things which he said, like that when you are completely stalling operations of UTA and installing an administrator, at least those who are running the affairs of UTA should have been questioned before taking such a decision, which I completely agree with Govind Gowde here. part of natural justice. Natural justice should have been prevailing here rather than just bulldozing through and installing interim arrangement here. Secondly, again, he launched a scathing attack on the BJP and the government. And it is very rare that BJP, one of their own, launching such an attack. We can agree that he is an aggrieved person here, but such an open attack on the floor of the House, calling on the DNA of the very, very rare. Very, very rare. You say that he challenged the BJP's narrative of a DNA of tribals. They were saying that आमचे भितर एक DNA आसा ट्रायबलांचो आनी अशें तशें म्हणटा ते. He tore that apart completely, flattened the government and pin drop silence. Everybody was listening to that speech uninterrupted to whatever 15-20 minutes he spoke. I mean, the pitch was very high. He made his points very clear, questioned each and every move which the government has made in this direction. CM's response to that was also equally good, but to an extent, when he said that there is a lot of communication which is documented, still does not fit into that bracket, that you have not given an opportunity for the existing team to explain themselves of misconduct or misrepresentation, whatever you call it. So, I mean, there was not a level playing field. It is just like, secondly, Govind Gowde made a very, very strong attack saying that it is completely politically motivated. Again, there was no clear kind of an answer, to explain why it was not a politically motivated. Just promote, like just 2-3 people complaining over the functioning of UTA cannot merit such a action. I don't think so. There should be some kind of a democratic format into this. So all in all, I think that Govind Gowde has made his point very clear. And by the way, he has brought in so much of the UTA background, where people have sacrificed their lives, their bloodshed, they have got, faced all sorts of lathis, charges and all of that. So it was a very, very emotional kind of a speech, and I think
everybody was completely moved by that speech. How much it is taken on board is for the legislators to. पांडुरंगबाब, गोविंदबाब गावडेंच्या इमोशनल आउटबस्टाक मुख्यमंत्र्यांचे टेक्निकल डिफेन्स सारको, टेक्निकली स्पिरिटेड डिफेन्स तुम्ही कशें पळयता त्या दोन्ही गजाली कडेन? हांव इतलेंच म्हणजे आयज एक सांगपाक सोदता की एक बरें जालें की गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान सद्या तरी काडला, नाजाल्यार हे गोविंद गावडे जो आज जे उलयला हे आमकां केन्ना आयकूंक मेळटा नाशिल्लें. गोविंद गावडे जे उलयला ते खरें उलयला आनी त्या समाजाचे प्रश्न तेणी आज जे पोट तिडकीन मांडला ते हेज्या पयलीं कोणी मांडूंकच नाशिल्ले इतले. सो अशेंच म्हाका दिसता फुडले 1-2 वर्सांनी करपाक जाय. तेतून जातलें कितें ना प्रमोद जाय फकत ताजो फायदो आहा गोविंदाक. गोविंदाची हे जे ST बेल्ट जो आसा ज्या ज्या मतदारसंघात थंय गोविंदाचे हे वाडटले. सो तो फाल्यां BJPन रावलो ना रावलो तो डॅमेज करूं शकता. सो अशी जर तेणी भुमिका घेतली आयची जाल्यार ही तेज्या फायद्या खातीर आसा. आनी म्हाका दिसता तो दुसरो जो विशय आसा ती STचो हेचो फायदो घेवन कोण तरी दुफळी घालपाक सोदता आनी तेजो फायदो घेवपाक सोदता, गैरफायदो घेवपाक सोदता, ह्या विशया कडेन हांव सहमत ना. इतल्या खातीर की हांवूय त्या संघटनेंतल्या अनेक लोकांक वळखता, अनेक जण म्हजे मित्र आसात. गोविंद शिरोडकर जो आसा आमचो तो ह्या विशयाचेर बऱ्यापैकी सांगूं शकता. आनी तेंच्यांनी आरोपय केला की ह्या लोकांनी कशा पद्दतीन उठाचो वापर केलो तो कांय ठरावीक लोकांनी. सो हो जो विशय आसा तेजेर अजिबात हे ना. आनी आतां एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून कोणाक अपॉयंट केला? डॉक्टर अजय गावडे, हो बऱ्यापैकी बरो ऑफिसर, सो तो तुमचें काम फुडें व्हरूंक शकता, तातूंत प्रॉब्लेम कांय ना. सो म्हाका दिसता की हे ST समाजांतलीच मतभेद आसात आनी हे मतभेद आयचे न्ही. गोविंद गावडे मंत्री आसतना आनी रमेश तोडकर सभापती आसतना लौकिकय सांगतलो फाटल्या 4-5 वर्सां अनेकदां दोगांय मदींतले शाब्दीक चकमकी हांवें पळयल्या. BJPच्या हाय लेवलाचेर लोकांनी तेंची मिटिंगी घेवन तांचे मतभेद पयस की म्हणजे थंड गेल्ले तांकां. सो हेंचे परत परत ते मतभेद दिसा आशिल्ले, ते मतभेद आसा हेंच्या मदीं, हेंच्या मदीं फूट पडलेलीच आसा, ती नवी कांय ना. गोविंद गावडे विधानसभेन आज सांगले म्हणून ती फूट आतां पडोवंक ना. बरें, दुसरें ताका काडला 18 जुनाक न्ही प्रमोद. सो 6 जुनाकचे म्हाका दिसता 6 जून म्हाजी म्हायती सारकी आसा जाल्यार 6 काय 5 जुनाक कंप्लेंट आयिल्ली तांच्या उठाच्या अगेन्स्ट. सो असो आतां ताका काडला म्हणून हेजो संबंध लायता पळय ताका कांय अर्थ ना. हे सगळे ते बेजलेस हे आसा. पूण हांव तुका सांगता की गोविंद गावडे हे जर भुमिकेन रावत आयज जे उलयला गोविंद गावडे जाल्यार गोविंद गावडे हाचो राजकीय फायदो फुडें जावंक शकता. जावपाक शकता. लास्ट 3 वर्सां STचे 3 आमदार जे हावजाना, एक गोविंदबाब जे मिनिस्टर आहा, जे आमदार जाल्ले पासून मिनिस्टर, आतां फाटीं सुद्दां मिनिस्टर आसले. दुसरे जे रमेश तोडकर जाले ते सभापती जाले. आनी गणेश गांवकार जे आहा ते सहजा कांय व्हडले विशय तशे मांडिना समाजाचे. सो तो आवाज 3 आमदार आसून तो आवाज असेंब्ली भितर नासलो, सभापती मांडूंक शकनासले, मंत्री म्हणून सरकाराचो भाग जातालो आनी तो मांडूंक शकनासलो. पण आयज जे पळोवपाक मेळ्ळें वा फाटल्या असेंब्लीन बाकीचे मुद्दे पळोवपाक आयज स्पेसिफिकली समाजा बद्दल पळोवपाक मेळ्ळें, तो एक आवाज भितर जो ST समाजाक दिसपाक जाय, तो घुमपाक जाय, तो घुमला आनी तो असोच चालू उरला, ताजो इम्पॅक्टूय जातलो. आनी आमी म्हणटा तेंचे भितर वेगळे वेगळे लिडर आहा, हो जर आवाज असो उरलो जाल्यार गोविंदाचो ग्राफ समाजा भितर ऑटोमॅटिकली वयर वयतलो. एक इम्पॉर्टंट पांडुरंगबाब आमी जो इश्यू डिस्कस करतात तो म्हळ्यार पब्लीक युनिवर्सिटीचे बील जे सरकारान इंट्रोड्यूस केला ते. प्रायवेट युनिवर्सिटीचे केला, पब्लीक युनिवर्सिटीचे केला. शिक्षण मुळकी हो म्हाका दिसता सगळ्यांक लागपी विशय. तुम्ही साद्या सोप्या भाशेक गोंयच्या जनतेक सांगच्यात ह्या दोन्ही बिलांचो इंटेंट कितें आनी कंटेंट कितें? असा प्रायवेट युनिवर्सिटीचो विशय सगळ्यांक खबर आहा की 2-3 भायले विद्यापीठां जी आसात, पुण्याची आनी गुजरातची, अशी 2-3 विद्यापीठां गोवा गव्हर्मेंटाक अप्रोच जाली. आनी गोंयांतले एक बिझनेस हावस आसा जांची आपली एक प्रायवेट युनिवर्सिटी घेवपाची आसा. सो 3-4 प्रायवेट युनिवर्सिटी ज्यो आसात त्यो गोंया भायले 2-3 आनी एक गोंयांतली. हो जालो प्रायवेट हेजो. पब्लीक युनिवर्सिटी जो आसा तो विशय व्हेरी इंट्रस्टींग आसा. म्हाका प्रसाद लोलयेकर जेन्ना हायर एज्युकेशन डायरेक्टर आशिल्लो तेन्ना तेणी हो कन्सेप्ट तयार केलो आनी आयज म्हाका दिसता 4-5 वर्सां उपरांत ताका एक स्वरूप येता. ताजो विशय असो की नॉर्थ गोंयांतली 3-4 सरकारी कॉलेजी घेवप आनी सावथ गोंयांतली 3-4 सरकारी कॉलेजां घेवप आनी त्या दोनूय कडेन 1-2 क्लस्टर विद्यापीठां करप, जेणे करून गोवा विद्यापीठा वयलो भारय कमी जातलो, शिक्षण पद्दतय बरी पडटली आनी एक कॉम्पिटिशन जातलें सरकारी कॉलेजी मदीं. हो तेजो फाटलो हेतू आसा आनी म्हाका दिसता की हें जावपाक जाय. सेंट्रला कडल्यान ताका फंडय बरो मेळूंक शकता, हॉस्टेलां बरी येवंक शकतात, बरी टिचींग फॅसिलिटी येवंक शकता. सो म्हाका दिसता एक गरज आसा क्लस्टर वायट कांय ना हेतूर. आनी 3 विद्यापीठां जी आसा म्हणजे गोवा विद्यापीठाचे आतां जे आसात ते आनी 2 क्लस्टर विद्यापीठां आनी प्रायवेट विद्यापीठां ही सगळी म्हाका दिसता एक समान हेतून चलतली आनी गोंय एक बरो एज्युकेशन हब जावपाक हेजी मदत जातली. सो हाका म्हाका दिसता विरोध करपाची कांय ना भितर. लोकीबाब, जेन्ना हे विधेयक आयलें सभाघरा मुखार तेन्ना कांय रेअर गजाली घडल्यो.
ओपोजिशनान उबो रावन कांय गजाली सांगल्यो सरकारान त्यो आयकल्यो बी रेरली घडटा असली गजालींचेर कितें घडलें नेमकें जेन्ना बील पासिंगा खातीर आसलें एक्चुली मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट आपलो वाचलो म्हणजे बिलाचेर जे कितें कितें आहा तें आमदारांनी तेका कावंटरूय केलो म्हाका दिसता चड मुद्दे विजयानूच मांडले आसतले आनी तेणी म्हटलें की आमची गोवा युनिवर्सिटीची मागीर सीएमान म्हटलें एफिलिएशन ह्यो ज्यो कॉलेजी एफिलिएटेड टू युनिवर्सिटी आसता त्यो उरच्यो ना तितूंतल्यान भायर सरतल्यो ते कॉन्स्टिट्युएंट्स जातल्यो अशें कितें तरी वर्ड वापरलो तेणी की तांकां पावर युनिवर्सिटीक पावर चड येतली अशें कितें तरी जाता त्यो इंडिपेंडंट ऑटोनॉमस बॉडी कश्यो जावन त्यो युनिवर्सिटी जातल्यो तेजे नॉर्थ आनी सावथ 2 क्लस्टर करपाचे युनिवर्सिटींचे कॉलेजींचे अशे युनिवर्सिटी क्लस्टर करपाचो तो सगळो प्लॅन तेंचो आहा तो एनईपीक धरून नॅशनल एज्युकेशन न्यू एज्युकेशन पॉलिसीक धरून तो तेंचो प्लॅन आहा म्हणजे तो असो कितें गोंय सरकाराच्या तकलेन येयल्लो वा तितूंतल्यान तसो न्हू तो एनईपीक धरून खंय तरी आनी तो गोंय सरकार तो आपल्या हितून स्टेटीन तो जे पद्दतीन तो पॉलिसीन सांगला एज्युकेशन पॉलिसीन तो इम्प्लिमेंट करपाक सोदता पण सरकारूय काल खंय तरी मातसो कन्विन्स करपाक फाटी पडलो म्हणजे विशयूच असो आसलो एका आमदारान म्हटलें सुद्दां की हें कितें हाडलां तें एक ते मुख्यमंत्र्याक खबर आहा आनी एक ते भितर बसले ऑफिसरांक खबर आहा बाकी कोणाक कांय खबर ना तसो विशय थंय जालो मातसो खुबशे उलोवपाक सोदताले पण तो विशय एक्चुली वयर पत्रकारांक सुद्दां तो विशय मातसो तसो डिफिकल्ट गेलो इतले ते सिच्युएशन हें जालें की कितें करपाचें हय मागीर डिस्कशन मागलें जे डिस्कशन करुया आनी पास करुया जो मुख्यमंत्री रेडी जालो इमिजिएटली करुया डिस्कशन कारण आमदार म्हणटाले की एक्सपर्टांचे हें घेवं जाय इनपुट्स घेवं जाय खंयच्यान प्रिपेर जातना ड्राफ्ट कसो जाला बिल कशें जाला आयडियाज खंयच्यान प्रॉब्लम सो ते करता आसतना मागीर मुख्यमंत्री एग्री जालो सरप्रायझींग मुख्यमंत्र्याकूय हेजेर डिस्कशन जाय आसलें अशें दिसलें आपूण कन्विन्स करपाक शकना हावजाक सो हेजेर डिस्कशन करुया म्हणटणी शुक्रार लास्ट डे ऑफ असेंब्ली जो आहा त्या दिसा ह्या बिलाचेर डिस्कशन आनी मागीर ते पासिंगा खातीर दवरला सो डिटेल डिस्कशन बिलाचेर जातलें मागीर आमदार म्हणटाले भायर येवन आमकां टायम मेळ्ळो तो बरो जालो आमकां एक्सपर्टाचे इनपुट्स घेवन वचपाक मेळटलें गोवोरमेंटाकूय एक्सप्लेनेशन आपलें बरें फूल प्रूफ करपाक मेळटलें आमदारांकूय जिंकां एप्रिहेन्शन आहा ते बरो अभ्यास करूंक तांकां टायम मेळटलो म्हणजे अशें जाल्यार सगळे ते ओके अशें आसलें की शुक्रार डिस्कशन दवरला तेन्ना करुया म्हणून जोयल बाब तुमकां कितें दिसता ओपोजिशनान कांय जे प्रिलिमिनरी फियर्स एक्सप्रेस केल्यात हांव आतां प्रिलिमिनरी इतल्याच खातीर म्हणटा की बाय द एंड ऑफ दॅट डिस्कशन अशें डिसायड जालें की देर शूड बी अ वायडर डिस्कशन सो वेन यू लूक एट दीज आर्ग्युमेंट्स तुमचें इनिशियल इम्प्रेशन कितें प्रमोद this is part of the NEP CMan सांगला ते NEPचेर ते आधारित आसा it is in alignment with the NEP that is fine creating this kind of clusters is one of the core of NEP but having said that Pramod ki ek fear raise kela of by the members is genuine because what happens is this is an academic issue which has need to be debated in the house you can't have a bill like this coming at late in the evening in the house and just been brushed through you know you have to have a very constructive debate on this if there are some flaws maybe you can provide an explanation to this so the fears expressed are means konet to bill details wachung na kainch details konak khabar na that is really true and maybe now it is going to come on 8th on Friday and probably the opposition will get time to consult with stakeholders consult with experts in the field academic experts and maybe more things will emerge subsequently but for now I think as Pandrong has rightly said it is a very good concept in terms of forming this cluster so that students can benefit out of it by availing of various facilities which are not available in one college so basically that is one more fear which Vijay Sadesai had raised on the floor of the house was about private universities coming in and whether it will encroach into the Goa University standing right now because then again he felt that the Goa University may completely wither away once these private universities start coming in. I have a completely different view on that Pramod simply because the fact that a lot of students in Goa University are not getting admissions, not getting seats. So these private universities will provide them with avenues where they can actually look forward instead of going out of the state you know and incur more expenditure in terms of stay food and other things I mean these facilities will be available in the state so I think still that private university concept again will be a good one for Goa हांव इतल्याचेर थांबता महत्वाचे विशय ह्या आठवड्याक आनी खुबशे महत्वाचे विशय येवपा आसात
तांचो अर्थ कितें, तांची विस्कटावणी कितें ती हांगा आमी करत रावतले. आज इतल्याचेर थांबतात. लौकीक बाब, जयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.